मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही बुधवार, जस्ट आता न्हावन शावर बी घेऊन आयला आणि टायम न्ही 12 जावपाक येयली. सो म्हणल्यार गुड आफ्टरनून म्हणपाक पडच्या पयलींच म्हणल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. तर आनी थोड्या वेळान 12 जातली न्हू, दनपार जाली. आयज न्ही टायम कसो गेलो कळोच ना. म्हटल्यार सकाळ फुडें उठून ब्रेकफास्ट बी केलो, घरातली सगळी कामां बिमां केली. आनी आयज एक्चुली न्ही म्हाजो प्लॅन आशिल्लो की देवाचो रूम जो आसा पळय तो निवळ करतलें अशें म्हणून. आतां तुमी म्हणटली कितले दीस जाले हेच सांगता देवा रूम निवळ करपाक जाय करत ना म्हणून. तर हय, निवळ करपाक म्हळ्यार टायमूच मेळना. म्हळ्यार आतां कशें आसता, देवा रूम निवळ करतले जाल्यार आतां हांव कितें करतां, पुजा करचे पयलीं, देवाची पुजा जी आसा पळय न्हू ती करचे पयलींच न्ही हांव देवा रूम निवळ करून घेता. एकदां पुजा बी केली न्हू मागीर करना देवा रूम निवळ, सांजचो बिंचो करना. सो पुजा करचे पयलीं निवळ करून घेता. आनी मेन म्हटल्यार पयल्या दीस जर नुस्तें खाल्लें आसा न्ही जाल्यार बी हांव वचना, कित्याक न्हांवचे पयलीं करता न्ही देवा रूम निवळ. ताका लागून पयल्या दीस नुस्तें बिस्तें खाल्लें आसा जाल्यार देवा रूमान निवळ बिवळ करपाक वचना. सो ताका लागून न्ही मातशें तें हें जाता, म्हळ्यार डिफिकल्ट वयता देवा रूम निवळ करपाक. खूब कॉम्प्लिकेशन्स अशें उरता. म्हटल्यार काल आमी वॅज आशिल्ली न्ही अशें म्हणून म्हटलेलें, म्हळ्यार चिंतलेलें की आयज देवा रूम जो आसा तो निवळ करून घेतलो म्हणून, बट जालें ना निवळ करप. सो तो आसूं म्हटलें तशेंच आसा. आतां पळोवया, फाल्यां पॉसिबल ना कित्याक की फाल्यां श्राद्ध, रांदपाची बिनपाची गडबड न्ही, फाल्यां हेच्या मम्मीचें श्राद्ध. सो ताका लागून फाल्यां पॉसिबल ना. परवा म्हटल्यार शुक्राराक नागपंचम, तर आमगे नागपंचम करतात. कशी कितें तें दाखयता तुमकां मागीर शुक्राराक. जशी आमी गोंयान करता पळय तशी आसना हांगासर नागपंचम, मातशी डिफरंट टायप आसता. सो ती तुमकां मागीर कळटलें. जेणे कोणें म्हाजे लास्ट इयरचो ब्लॉग पळयला तांकां खबर आसतलें. नाजाल्यार तुमकां परवां कळटलें मागीर शुक्रार दिसा नागपंचम न्ही. मे बी तुमकां संडेक येतलो तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो. आनी मागीर सॅटर्डे संडेक आयतार पुजोवपाचें. आतां सगळें न्ही बरें अशें बिजी वता. बरें दिसता कितें ना कितें असो हुस्को बी आसता न्ही. आयज हें सेलेब्रेट करपाचें, फाल्यां तें सेलेब्रेट, हेची तयारी तेजी तयारी, बरें दिसता सगळें. तर डेलीचो रुटीन जो आसा पळय तो जालो कंप्लीट. न्हावून बिवून घेतलें, शावर बिवर घेतलो, हेणें देवाची पुजा ती सगळी केल्ली आसा. आनी आयज न्ही आमी थोडीशीं झाडां लायल्या, दाखयता तुमकां. खुर्ची पायणे खंय दवरल्या त्यो. सो पयर आमी बागायदारांतल्यान न्ही ह्यो कुंड्यो हाडल्यो, तुमकां सांगलें पळय हांवें कुंड्यो घेतल्या म्हणून बारीक ह्यो. सो त्यो कुंड्यो घेतलेल्यो न्ही, तितून आयज मनी प्लांट लायला. हेका खंय कितें तरी मायंडान आसा खंय करपाचें. सो ताका लागून हेणें त्यो घेतल्या, त्यो 2 आनी हांगासर 2, 1 आनी 2 दाखयता तुमकां सारकें. सो ह्यो पळयात, ह्यो 2 आनी ह्यो 2 बऱ्यो जाता. बारीक ह्यो ल्हान आसा, म्हळ्यार चडूय ल्हान ना, मोठ्यो. त्यो म्हाजे कडेन 2 आशिल्ल्यो पळय पयलीं तसल्योच. ह्यो 2 न्ही, एक्चुली ह्यो 4 आशिल्ल्यो म्हाजे कडेन पयलीं. ह्यो हांगासर 2 आसात, हे पळयात, जितून मनी प्लांट लायला. आनीक ही एक हांगासर आनी ही 4 आशिल्ल्यो. म्हटल्यार न्ही मान ह्यो बागायदारांतल्यान 2 घेतलेल्यो. आनी मागीर म्हाका सांगलें की अशें आपल्यान घेतल्या म्हण तुज्या खातीर. सो त्यो 2 आनी मागीर हांवें न्ही तेन्ना सावड्ड्या बागायदारान वचून ह्यो 2 परत घेतलेल्यो, बऱ्यो क्यूट दिसता म्हणून. आनी ह्यो अंदू 4 हाडल्यात. सो त्यो सगळें वावर करून काडलो, म्हळ्यार माती भायल्यान भरून हाडली. हांगचे मनी प्लांट जे आसा खूब व्हड जालें आनी तें कट केलें, तें हितून लायलें. आतां पळोवया हेच्या मायंडान कितें आसा म्हणटा न्ही, पळोवया कितें करता तें मागीर. सो लावन दवरल्या. आनी जे आमी जे ऑर्डर करता फूड जावं पार्सल हाडटा बीन तेजे डब्याची धापणी दवरल्या हेच्या पोंदा. सो उदक नाल्यार सगळें टिपयचें पडटा माती सकट, आनी बुरशें जाता न्ही ताका लागून. जुगाड. सो हें सगळें करून घेतलें. चड टायम लागून ना, 10-15 मिनटां भितर हें काम जें आसा पळय तें जालें. फक्त माती निवळ करपाक टायम लागलो, कित्याक की फातर भितर आसता आनी आतां पावसाक माती मातशी चड चिपचिपीत आसता न्ही, अशी करून घट बसता. सो तें सगळें उदक बी निसतान काडपाक मातसो टायम लागलो. आनी तें सगळें करून बिरून घेतलें आनी न्हावलें बीन आतां. आनी म्हाका हांगासर कितले मोठे पिंपल येयल्या पळय, काल येयल्लें. पळोवया फाल्यां म्हळ्यार वयता जाल्यार. सो आतां रांदपाची तयारी. रांदपाचें म्हणल्यार आयज फक्त शीतच करपाचें आनी कांयच ना करपाचें. कित्याक की काल खूब अशे आयटम रांदलेले न्ही, ते आसा तेच जेवतले आमी आयज. आनी एवरी इयर कशें आसता जाणा, म्हटल्यार हेच्या मम्मीचें ज्या दिसा श्राद्ध आसता पळय तेच्या पयल्या दिसांनी हो वॅज जेवता, नॉन वॅज खायना. कित्याक की पिंड चलोवपाक जाय न्ही नेक्स्ट डे. सो ताका लागून तो वॅज रावता. आतांच न्ही पयलीं सारको अशेंच करता तो. सो तें तेज्या मनाचें न्ही. आमी मागीर वॅज, म्हाका वॅजाचो कांयच प्रॉब्लम ना न्ही, हांव श्रावण कर म्हणल्यार बी करता. आनी एक गोश्ट, खूब जाणां म्हाका कमेंट करता की तूं श्रावण करता काय नॉनवेज खाता का म्हणून.
तर आमी न्ही श्रावण करनात हांगासर घरा कडेन नॉनवेज खातात. बट कशें जाणा हांव पयलीं न्ही घरा कडेन श्रावण करतालें. खूब वर्साचो म्हजो श्रावण म्हणल्यार जेन्ना कॉलेजीक बी वतालें पळय न्हू तेन्ना सावन म्हाजो श्रावण व्हेज रावतालें. हांव नुस्तें खायनाशिल्लें. म्हटल्यार श्रावण स्टार्ट जाता पळय तेन्नासून हे जाता म्हटल्यार चवथ जाता म्हटल्यार न्ही 5 दिसाचो आमकां गणपती बी पावून मागीर आमी नॉनवेज खाताले. हांव मागीर पयलीं सान करतालें हांव. मागीर मां बी करपा लागली म्हाज्या वांगडा. हांव आनी म्हाजो एक कजन दोगांय आमी करतालीं श्रावण घरान. बाकी कोण करनाशिल्लीं. आनी मागीर थोडे लग्न जावचे थोडे वर्सां पयलीं 1-2-4 वर्सां सावन मां करपा लागली. मां अजून करता श्रावण. हांवें हांगासर येवन सोडलो म्हणल्यार कितें जालें जाणा हेका नॉनवेज जाय. हेका नॉनवेज सुवार चलना जेवण म्हणटा तशें. आनी जेवप बी मागीर खूब कमी. वेज आसा त्या दिसा इतलेंच जेयता तो. सो ताका लागून म्हटलें चल एकल्याक वेज एकल्याक नॉनवेज जायना न्ही अशें म्हणून मागीर हांवें सोडलो. म्हटल्यार म्हणल्यार कितें जाता जाणा म्हयन्याक आमकां 2दा बीन खावपाक मेळटा नॉनवेज. बाकीचे सद्दांच वेज. आतां तुमी पळयात श्रावण लागलेल्याक आमी नुस्तें खावूच ना. सोमाराक सोमार जालो. काल मंगळाराक गायेक पान दिलें आमी करून. आयज बुधवार आयज बी खावचें ना. फाल्यां ब्रेस्ताराक श्राद्ध. फाल्यां बी ना. शुक्राराक नागपंचम. शेनवाराक आमचो शेनवार. आयताराक हांव आयतार पुजयतलें. परत सोमार. बंद द नेक्स्ट मंगळार. अशेंच जाता आमच्या वांगडा. स्टील आमी हांव मागीर एक म्हयन्याक 1-2दा जेन्ना चान्स मेळटा पळय न्हू तेन्ना करता हेका लागून. कित्याक की म्हळ्यार ताका मागीर गॅस जाता एसिडिटी येता जेवण वचना वेज तसलो प्रॉब्लम जाता ताका लागून. सो जे कोण विचारतले न्हू म्हाका तांकां की करना आमी नॉनवेज खाता. म्हयन्याक 1-2दा खावू बट खातात अशें. सो गॅसार म्हाजें शीत आसा रांदतालें हांव. आनी कालचें जेवण जें आसा मागीर तें सगळें तशेंच आसा. तुमी तर पळयल्लें खूब कितें केल्लें गायक पान दाखोवपाचें म्हणून तें सगळें आसा. सो तेंच न्ही आतां गरम करून घेता दाखयता तुमकां. हें हांगासर न्ही शीत जें आसा पळय तें शिजता. तांदूळ घातल्या जस्ट आतांच घालून व्हिडिओ जो आसा पळय स्टार्ट करपाक गेला. आनी हें बाकीचें जेवण कालचें तशेंच आसा. हो जो काल रोस केल्लो पळय न्हू तो रोस आतांच गरम केला. आनी तेच्या नंतर हांगासर दाळ आसा. दाळ केल्ली थोडीशी उरल्या. एक टायमाकच न्ही शिवराक आसता दिसता आमी हो रातचो जेयना. हांव तर डेलीच जेयना रातचें. नेक्स्ट गोडशें पळयात. काल तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर केल्ली. गोडशें म्हणल्यार सजी खूब उरला तें आतां दुसऱ्या आयदनाक काडून तापोवंक जाय. फ्रिजान आशिल्लें न्ही. आनी ही चिटकी मिटकीची भाजी चिटकेची भाजी. सो ती आसा. हें सगळें गरम करून घेता. आनी हें शीत दोनी आयदनांनी. सो तेणी कितें करता आमी एक्स्ट्राच न्ही हांव थोडेशें रांदता माजराक लागून. ताका 2 टायम वाडपा पडटा न्ही ताका लागून न्ही हें एक्स्ट्रा शीत जें आसा फ्रिजान काडून दवरलें तें आतां काडलां. मातशें गरम जावपाक ताका हेंच शीत घालतलें हांव. कालचें शीत हें. सो हें ताका घालतलें. हें आमकां करता. आयज ताका एक्स्ट्राचें शीत करूं ना. सो ताका हें शीत घालतलें. सो हें सगळें जेवण जें आसा पळय तें आतां गरम करून घेता. शीत करून घेता. आनी मागीर म्हाजें काम जालें. आनी ऑलरेडी टायम जो आसा तो 12 जाल्लोच आसा. हें सगळें करता म्हळ्यार जातलो जेवपाचो टायम. आनी आतां न्ही एक्स्ट्राचें कांयच करपाना. कित्याक लागून हें सगळें आसा. फाल्यां बी मागीर परत पंचपक्वान शीत दाळ रोस खतखतें कितें कितें भाजी बिजी गोडशें वडे बिडे सगळें करपाक जाय न्ही ताका लागून. सो हें जें कितें आसा पळय न्हू तें हें करता गरम करता आनी मागीर जेवतली आमी. गुड इवनिंग. सांजे न्ही 4:45 जाली. तुमी हांगासर टायम पळोवपाक शकता. फाटल्यान सकाळीं न्ही व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो. जस्ट तुमकां सांगलें की आयज जेवपाचें कांय ना. म्हटल्यार जेवण करपाचें बी जें आसा पळय न्हू तें कांयच ना म्हणून. सो आयज रेसिपी बी कांय नाशिल्ली आनी व्हडलेशें कांय नाशिल्लें काम जें रेगुलर बेजिसाचें आसता पळय तें. सो कांय शूट केलें ना. आतां न्ही सांजे 4:45 सुमार जाल्या आनी आतां आमी वता मार्केटान. मार्केटान म्हणल्यारच जशें की तुमकां हांवें सकाळीं सुद्दां सांगलें पयरच्या व्हिडिओन सुद्दां सांगलां की फाल्यां म्हटल्यारच थर्सडेक न्ही हेच्या मम्मीचें श्राद्ध. सो ताका लागून थोडेशें बारीक बारीक कितें जाय पळय न्हू तें हाडपाक वता. म्हटल्यार कितें की बाकीचें सगळें ग्रॉसरी हें तें कितें कितें जाय पळय न्हू तें सगळें आसा हाडलेलें. जस्ट न्ही फुलां विड्याची पानां जायी आनीक केळी बीन तें जाय. सो केळी बी लागतली न्हू तें सगळें घेवपाक जाय. इतलेंच ताकाच लागून वता. एक्चुली न्ही हांवें हेकाच चल म्हटलेलो. पयलीं म्हणपा लागलो हांव वता आपूण घेवन येता कितें जाय तें बी अशें म्हणपा लागलें. आनी आयज आतां सांगता वचपाच्या टायमार ना तूं यो खंय ब्रीज म्हणला तो दाखयता हें तुका. हां तुमकां न्ही एक अपडेट की म्हणल्यार आयज जो तुमी व्हिडिओ पळयता मागीर तेजे 2 दीस पयलीं तुमकां कळत आसतलें की काली रिवर जी आसा पळय न्हू म्हटल्यार आमी गोंयान सावन कारवार वता आसतना जी रिवर लागता पळय आनी जेचेर ब्रीज आसात 2 ब्रीज आसा. एक न्यूली कन्स्ट्रक्टेड म्हटल्यार जालो तो कितली वर्सां जाली रे न्यूली ब्रिजाक 4-5 वर्सां. न्यूली ब्रीज जो आसा पळय ताका 4-5 वर्सां जालीं आनी ते ओल्ड ब्रीज एक आशिल्लो. सो तो ओल्ड ब्रीज जो आसा पळय तो राती पडलो. आय थिंक 1:30 समथींग कितें तरी राती पडलो खंय तो
आणि असे डेथ बी तशें काय ना, अजून तरी अशें म्हणटा की डेथ बी काय ना म्हणून, बट एक लॉरी पडलो, एक लॉरी जी आसा पळय न्हू ती पडली आनी तेजो ड्रायव्हर जो आसा पळय न्हू ताका वाचयलो. म्हटल्यार नुस्तेकार बी आशिल्ले पळय न्हू तेंच्यान मेळून मागीर फायर ब्रिगेड हे ते रेस्क्यू टीम सगळ्यांनी जालें, सगळें चालू आशिल्लें. बट अशें म्हणटा की अजून एक सुद्दां डेथ जी आसा पळय न्हू ती ना अशें म्हणून देवाच्या कृपेन. तर आमी तो बी म्हाका दाखयता खंय तो ब्रिज पडला तो. खंय गेलो रे पळय, खंय गेलेला म्हणटा पळय ब्रिज पडलो तो बी दाखयता खंय. सो बारीकसो पावस पडटा, बायक घेवन वता कित्याक की तो ब्रिज पडलेल्या कारणांनी ट्रॅफिक जे आसा पळय ते एकूच ब्रिजार डायवर्ट केलां आनीक सगळें ट्रॅफिक जाम जालां खंय. सो ताका लागून येता. चलात तर सद्याक तरी भायर सरता घरा कडल्यान. दोन दीस पयलीं न्ही तुमी आयकल्लेच आसतलें की कारवारचो ब्रिज जो आसा पळय न्हू ओल्ड ब्रिज तो कोलॅप्स जालो, म्हटल्यारच पडलो असो म्हणून. तर सकाळ फुडें न्ही उठून हेणें म्हाका सांगलें की अशें जालां, आपल्या ग्रुपाक मॅसेज आयल्या अशें म्हणून. तर हांव बी पळोवन एकदम शॉक जालें की अशें कितें जालें काय म्हणून. अशें बी ना की सामकोच पूल जो आसा पळय तो बंद नाशिल्लो, म्हटल्यार अशें आसता न्ही की पूल सामकोच यूज करपाचो हेतून कंडिशनान ना आनी ताका लागून पूल बी बंद केलो अशें बी कांय नाशिल्लो. वर्कींग कंडिशनान आशिल्लो. एक म्हळ्यार ओल्ड ब्रिज जो आसा पळय न्हू तो कारवार वचपाक आनी न्यू ब्रिज जो जाला पळय न्हू तो कारवारच्यान येवपाक, अशे दोनी ब्रिज जे आसा पळय ते इन यूज आशिल्ले. बट रातचो 1:30 सुमार खंय ब्रिज जो आसा पळय तो पडलो आनी ते ब्रिज जो पडलो पळय तेजेच वांगडा एक लॉरी बीन पडली. पण देवाच्या कृपेन जो ड्रायव्हर आशिल्लो पळय न्हू ताका वाचयलो. सो तुमी हांगासर न्ही तो पळोवपाक शकता, म्हटल्यार लॉरी जी पडल्या पळय न्हू ती. आनी ब्रिज जो आसा पळय न्हू तो वता आसतना, म्हटल्यार कारवार वता आसतना स्टार्टिंगच्यान पडून ना मदल्यानसून एंड पॉयंटाक म्हटल्यार पडला. म्हटल्यार कशें की खांबे जे आसा पळय न्हू ते तशाचे तशेच उबे आसा आनी दोनी खांब्याच्या मदीं जो रोड आसता पळय न्हू तो रोड न्हू फुल्ली कॉलॅप्स जाला सगळो त्या सायडीच्यान, म्हळ्यार अर्दान पूल जो आसा पळय न्हू तो सगळो कॉलॅप्स जावन पडला. आनी तुमी हांगासर पळोवपाक शकता कंडिशन कशी जाल्या ती पुलाची. आनी हें सगळें पळोवपा खातीर इतलो लोक जमा जाल्लो जाणा, भरपूर लोक. पोलीस जे आसा ते सगळे लोकांक धांवून येताले, बट लोक तर आयकोपाक कांयच तयार नाशिल्ले. सगळेच न्ही लोक आपलेच एक हितून आशिल्ले सारके, कोणाक सेल्फी, कोणाक विडियो, कोणाक फोटो. आनी त्या लोकां भितर आमी बीन येता कित्याक आमी बी स्पेशली त्या पुलार गेल्लीं पळोवपा लागून. सो हांव गेल्याच न्ही म्हणून म्हटलें तुमकां बी शूट करून दाखोवया अशें म्हणून. आनी तुमी हांगासर ह्या ब्रिजाची कंडिशन पळोवपाक शकता. मे बी तुमी हेच्या पयलीं विडियोज फोटोज जे आसा ते पळयले आसतले, बट म्हटलें चलाक म्हाजे जे व्ह्युवर्स आसा तांकां एकदां शूट करून दाखोवया अशें म्हणून. पळयात हे हांगासर जे हें आसा न्ही म्हटल्यार खांबे जे आसा पळय तेंचेरच मातसो रोड आसा थोडोसो, बाकीचे सगळो जो मदलो पार्ट आसा ते सगळें पडला. सो अशें देवाच्या कृपेन न्ही कांयच अशें म्हणजे अशें कोणाचो जीव बीव असो कांय वचूना, बट लॉस हे भरपूर जाले. ट्रॅफिक जाम हे ते सगळें खूब जालें. फूल डे न्ही हेवी ट्रान्सपोर्ट जो आसा पळय न्हू तो बी बंद आशिल्लो, म्हटल्यार हेवी व्हेकल्स म्हटल्यार वचपाक दिनाशिल्ले ब्रिजा वयल्यान, कित्याक की सगळें ट्रॅफिक जे आसा पळय न्हू ते वन वेन डायवर्ट केल्ले. एकूच सायडीच्यान एकूच ब्रिज चालू आशिल्लो न्ही ताका लागून. सो बसीस ज्यो आसा पळय न्हू त्यो यो वच करनाशिल्ल्यो. सो ताका लागून जे कोण कामाक वता, स्कुलाक, कॉलेजीक तांकां भरपूर त्रास जाले. बस ना जाल्यार लोक म्हणून कसो ट्रॅवल करतलो न्ही. सो हें सगळें जालें. तर हे कांयशे क्लिप्स जे आसा पळय ते तुमच्या खातीर हांवें शूट केले. तेच्या नंतर जे म्हाका मार्केटान काम आशिल्लें पळय न्हू तें करपाक लागून आमी रिटर्न यू टर्न घेवन आयलीं. नीलम 50 का नहीं
मार्केटाक वचून न्ही आयले आमी आनीक जे कितें सामान घेवपाचें आशिल्लें पळय न्हू ते सदाशिव गडारच घेतले. कारवार आनी वचून हांव म्हणपाक लागला कारवार नाका सदाशिव गडारच घेवया अशें म्हणून. आनी जस्ट तुमकां दाखोवपा लागून कारवार जो ब्रिज पडला पळय न्ही कारवार म्हटल्यार आयलँड कोडीबाग तो ब्रिज जो पडला पळय तो तुमकां दाखोवपा लागून थंय वचून येयली ब्रिजार गेली आनी थंय शूट केलें आनी म्हळ्यार तितलेंच थंयच्यानच टर्न मारून रिटर्न आयली परत आनी मुखार वचूना तेजे फुडें. सदाशिव गडार मागीर जें कितें जाय आशिल्लें पळय न्हू फुलां केळीं पानां सगळें तें घेतलें. जस्ट न्ही म्हाका फांतयो मेळूना हांगासर न्ही फांतयांक भरपूर म्हणजे भरपूर प्रॉब्लम मेळत ना. इफ सपोज एक फुलवालो आसा जो सांगल्यार घालून दिता पण पयलीं दिसा ताका सांगपाक पडटा. बट तो असो चवथ बिवत कितें आसता पळय तेन्ना हें करना म्हळ्यार फुलांक खूब गर्दी आसता तांकां हार बी करपाक टायम मेळना न्ही ताका लागून. सो मिटराची फुलां भरपूर मेळटा ह्या सायडीन. सो ती हाडल्या आनी हो म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं आपूण माजाळी वचून घेवन येता म्हटल्यार ती काणकोणच्यान येतात न्ही घेवन. सो ती माजाळी थंय मार्केटान बसतात सगळे घेवन गोंयांक कितें अशें मेळटा तें. सो थंय आपूण वचून घेवन येता अशें म्हणपाक लागलें. ना जायो बी मेळटल्यो ना आतां जायांचो सिजन न्ही अशें म्हणून. सो आनी एक गोश्ट म्हटल्यार अशी की म्हाका न्ही कोणें तरी कमेंट केल्लो की जे चवथीक नवे वजे दिता पळय न्ही म्हणल्यार फर्स्ट वर्साक आमच्या गोंयान आसा न्ही पद्दत वजे बी दिवपाची. सो ते वजाचे रिलेटेड थोडेशें इन्फॉर्मेशन दी म्हणून. आतां पळय म्हाका काय हेजेर कांय इतली व्हडलें अशें आयडिया अशी ना बट स्टील म्हाका जे जे कितें दिल्लें पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. आतां म्हाका वजें दिल्लें 3 वर्सां पयलीं ही म्हाजी 4th चवथ लग्न जावन ही म्हाजी 4थी चवथ. सो 3.5 वर्सां जालीं म्हाज्या लग्नाक. तर म्हाका आतां जे जे कितें दिल्लें सगळें तरी याद ना बट थोडेशें जें कितें याद आसा पळय तें तुमकां हांव सांगता. आतां तूं म्हाका विचारलें सारकें बट कोणाक न्ही अशें खबर आसा न्ही तांकां बी तूं विचार. आतां आमच्या हांगासर ना म्हळ्यार म्हाका जे कडेन लग्न करून दिलां पळय ह्या सायडीच्यान ती वजी धाडप हें करप तें वर्सभर जी आमकां वजी येता पळय ती पद्दत हांगासर ना. सो हांगासर आमकां कशें एकादशीक बी वजें धाडटा हांगासर एकादशीक बी वजें धाडना जेवपाक व्हरता म्हटल्यार धूव आनी जावय जो आसता पळय ताका थंय जेवपाक व्हरता थंय व्हरून रीत अशें हांगसर वेगळें आसा. बट मान न्ही म्हाका सगळी वजी पावयल्ली जी लग्न जावन जी आमच्या गोंयान जशी पद्दत आसा पळय वजी दिवपाची सगळी वजी दिल्ली इवन चवथीचे सुद्दां. सो म्हाका आतां इतलें डिटेल कांय याद ना मान कितें कितें दिल्लें तें बट अशेंच नेवऱ्यो ज्यो गांवांक वाडटा त्यो नेवऱ्यो आनी आदोळी लाटफोळें म्हणल्यार कापड हेका सवळे आनी ते शॉल बी कितें आसता पळय तें सगळें दिल्लें. माटोळेचें सामान जे माटोळेक बांदता पळय न्ही तें लायक अशें आमाडे तवशे चिबड फ्रुट्स जे कितें भाजी बिजी बांदता पळय तें सगळें. फक्त रानान जे पळय मेळटा पळय न्हय जे आमी बांदता पळय ते येल्लो कलरचे बारीक चणे अशें कितें आसता कात्रे बित्रे ते दिवनाशिल्ले कित्याक की वजे जे आसा पळय ते म्हाजे 2 दीस पयलीं आयिल्ले हेच धाडलेले फ्रुट्स एंड ऑल सगळें. मागीर कड्डण जे कितें लागता पळय चणे मूग गोड तांदूळ हे ते सगळे तशें धाडलेले. पाट आनी कितें आदोळी लाटफोळे ते सगळे आनीक म्हणल्यार 2 दीस पयलीं वजें धाडलेलें कारणान मान म्हाका फुलां बी जी आसा पळय न्हू ती धाडूं नाशिल्ली पिड्यार जातली न्ही अशें म्हणून. फक्त शास्त्राक एक फाती कितें तरी धाडलेली हेजेर वजार आनी बाकीचे म्हाका पयशे धाडलेले देवाक फुलां घालपाक आनीक म्हाका फाती बीन अशें घेवपाक आनी तेल जोडवें हे सगळें धाडलेलें. आतां म्हाका इतलें डिटेल तर कांय याद ना थोडेशें अशें जे कितें म्हाज्या मायंडान अशें म्हाका खबर आशिल्लें पळय तेच. नेवऱ्यो आनी नेवऱ्याच्या वांगडा न्ही अशें बाकीचे जे स्नॅक्स आसता पळय लाडू चोकरी शो हे तेच सगळे अशें. आतां पळय प्रत्येक गांवची वेगवेगळी पद्दत आसता अशें ना की गोंयान आतां वजें धाडटा मागीर सगळ्या कडेन सेम धाडटा अशें बी ना न्ही. आतां आमच्या सायडीन वेगळी पद्दत आसतली तुमच्या सायडीन वेगळी पद्दत आसतली हांगची वेगळी पद्दत थंयची वेगळी पद्दत. सो मे बी तूं म्हळ्यार तुका ज्या घरान लग्न करून दिलां आनी थंय जर तुवें विचारलें न्ही कोण आतां घरान कोणी आसतली व्हडली जावं आजू बाजूक कोण आसतली तांकां विचारल्यार तुका बेटर सजेशन मेळपाक शकता. जें म्हाका कितें खबर आशिल्लें तें तुजे वांगडा हांवें शेअर केलें. आनी आतां 3 वर्सां पयलींची बी गोश्ट म्हाका याद ना. आतां माक जर विचारलें न्ही जाल्यार मा सारकी सांगपाक शकता कित्याक तांकां ती एक्सपिरियन्स बी आसा म्हणपाक शकता आमी आनी आयडिया बी आसा न्ही थोडीशी. सो ताका लागून सो बेटर तूं न्ही तुमच्या थंय कोण आसा पळय तांकां विचार. जें कितें म्हाका खबर आशिल्लें तें तुका हांवें सांगलें आनी म्हाका आनी कांय व्हडली अशी आयडिया ना. नाल्ल बिल्ल दिता तितलेंच आनी म्हाका तितली कांय आयडिया ना जे इतलेंच म्हाका खबर आसा. सो हो आयलो आतां हो नाशिल्लो हो म्हाका सोडून गेल्लो टायम आतां 6:30 सुमार जावपाक येयली
आनी आमगेर फाल्यां श्राद्ध सो मातशी तेजी तयारी करपाक जाय. म्हणल्यार आयज शिवराकच आशिल्लें न्ही, मॉप बीप मारून घेतलां आमी सकाळींच. आनीक आतां बारीक बारीकचे कितें निवळ करपाचें, आयदनां थोडीशीं काडपाक जाय, भटाची तयारी हे ते सगळें ते करपाक जाय. ते बारीक बारीक ते सगळें करून घेता आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगा सेंड करता. फाल्यां तुमच्या खातीर आमचो श्राद्धाचो व्हिडिओ आसतलो. पळोवया कशें कितें शूट करपाक मेळटा ते. सद्याक आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगा सेंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. चलात तर मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. येयलो मरे तूं आनी हळू वयता हे सायडीन ते सायडीन. बाय म्हण. व्हिडिओ एंड करता. आत्ता येयला म्हाका सोडून गेल्लो फोन घेवन. बाय बाय. खंय रे दिश्टी बी पडना. सगळं ब्लॅकी जालो तो आयज. तूं येतकीर हांव बसून ब्लर जालें हांगा. आतां तूं येतकीर परत जालें सारकें. चलात तर मेळया फाल्यां. बाय बाय.